कलाकारांनी कला अकादमी सामकार उबे राहून मुख्यमंत्री प्रमोद सावंताक गाराणे घातले। कला अकादमीचो विषय जाता तितले बेगीन सुटावो करचो, तशेंच कला अकादमीच्या कामाचे पैसे आपल्या बोल्सान घातिल्ल्यान बुद्ध शिकोवची म्हूण ताणें गाराण्यांतल्यान मागला। आपल्या मागण्यांचेर निवेदन ताणें मामलेदाराक दिलें। कितलेशेच कलाकार दिले। विकास सालवार करपा खातीर गोंयचे तरणाटे कलाकार एकठांय आयल्या। पूण अजूनय कितलेशे कलाकारांच्या मनात भिरांत आसा। त्या कलाकारांच्या मनातली भिरांत मातशी कुशीक काड। आता हांगासर जो मुहूर्त केल्लो आसा कला राखण मांड गोवा ह्या संघटनेचें जे काम जे आसा सरकारा कडेन मागपाचें की आमची कला अकादमी आमकां आशिल्ली तशी करून दिया। 3 वर्सां गेली कला अकादमी ही बंद आसा, ती उक्ती करून दिया। तिच्या आंगाक खांद्यार खेळपाक आमच्या कलाकारांक तुमी वाव दिया। आणि जे कितें ह्या कला अकादमीच्या संदर्भात वाद संवाद परिसंवाद जे कितें जाता ते काबार करून हांगा ही कला अकादमी बरी जावपा खातीर म्हणून एक मागणी करपा खातीर आमी आतां माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन वयता। आणि हे जे शिष्टमंडळ आसा आयचे जे आसा हे सिंबॉलीक आसा, प्रतिकात्मक अशें आयचो जो सुरवात जी आसा ती केल्ली आसा। गोंयभर ती आतां सांगल्या प्रमाणे ती किट जी आसा ती मशाल जातली आनी मशालीचो उजो जावं दिवया नाका अशें म्हणून आमी माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन आतां निवेदन घेवन वयता। आणि तेणी हितून स्वता जातीन लक्ष घालून ही कला अकादमी जी आसा ही आमच्या खातीर उक्ती करून दिवची अशा प्रकारचे एक निवेदन आता आमी तांकां वचून त्यांच्या कार्यालयान दिवपाचें आसा। आणि त्यानंतर ते निवेदन आमी तुमचे पर्यंत पावयतले। मांड गोवा ह्या संघटनेतर्फे आज जो मुहूर्त केला आमी हांगा आमच्यो ज्यो मागण्यो सरकारा कडेन आसा त्यो पावोवपाच्यो, तर त्या हेजो आमी आतां बरे भशेन हांगासर जो कार्यक्रम आसलो तो आमचो पार पडलेलो आसा। आमची इच्छा आसली की माननीय मुख्यमंत्र्याक आमी मेळपाचें, पूण जालां कितें की आमकां असो रकाद धाडला की माननीय मुख्यमंत्री हे सांखळे आसा आनी तेंच्यांनी पयलीं आमकां सांगलें की SDM येतले म्हणून, पण हांगा आज मामलेदार उपस्थित जाले आनी तेणी ऑन बिहाफ ऑफ गव्हर्नमेंट तेंच्यांनी आमचें जें निवेदन आसलें तें आतां स्विकारलेलें आसा। आणि ह्यान फुडली आमकां इच्छा आसा की आमची बेगिनांतल्या बेगीन आमी जी मागणी केल्ली आसा ती मुख्यमंत्र्यान ती बैठक जी आसा ती आमची कलाकारां बरोबर घेवची आनी आमच्यो ज्यो मागण्यो आसा त्या संदर्भात ताणें तांकां जें कितें तेंचें उत्तर आसतलें तें आयकपाक आमी आशिल्ले आसा।